नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. कोरोना खातीर आतां मेरेन 30 कोटी खर्च. मंत्रिमंडळान हाका मान्यताय मेळ्ळ्या. मांडवींतल्या कजिनोंक 6 म्हयन्याची मुजत वाड. विदेशांतल्या तारवट्यांक हाडपाचो निर्णय 3 मे मेरेन येतलो. जितेंद्र देशप्रभू हांकां मरण निमोनियाक लागूनच भलायकी मंत्री राणे हांची माहिती. लॉकडाऊनात पुलिसांनी 40 लाखांचो दंड केला वसूल. गोय महाराष्ट्र शिमेर कडक बंदोबस्त. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या माहिती. बंद खण वेवसाय केंद्राकडल्यान मान्यताय घेवन परत सुरू करपाचो यत्न करचो अशी सुचोवणी राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांच्यांनी मुखेलमंत्र्याक दिल्या. राज्याच्या आर्थीक फेरविचणुकेविशीं चर्चा जाली. निवारो केंद्रांतल्यान मजुरांक खासगी कंपन्यो, सरकारी खात्यांनी हंगामी काम मेळ्ळां. लॉकडाऊन काळांत बळजबरीन वा चोरयान आडमार्गान गोंयांत प्रवेश करप्यांक सक्तीन सरकारी पेड क्वारंटायन दवरतले म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिल्या. चिखले आनी हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत कोरोना तपासणी केंद्र सुरू करतले म्हूण मुखेलमंत्र्याची म्हायती. काजू बियांक किलो फाटल्यान 20 रुपया आधारभूत मोल दिवपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. मूळ दर 105 धरून तातूंत 20 रुपया आधारभूत दर दिला. दोतोर आनी वैजकी कर्मचाऱ्यांचेर हल्लो दाखलपात. आजामीन पत्र केंद्राचो अध्यादेश. 2 ते 5 लाख दंड, 7 वर्सां मेरेन ख्यास. इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.